पयलीं खातीर हांव म्हाज्या सगळ्या पंचायत सदस्य मेंबरान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की एक सरपंच पदाची जबाबदारी एक म्हाजे तरी विश्वास दवरबद्दल। तशेंच हांव आमचे लाडके आमदार बाब निलेश बाब काब्राल एकाय चडांत चड देव बरें करता मनांतल्यान एक जबाबदारीच्या लायकीक एक सरपंचाच्या म्हाका तेणी स्विकार केले बद्दल। तशेंच हांगासर निर्वाचित आमचे अधिकारी बाब अनिल तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आयले आनी हे केले बद्दल। तशेंच म्हाजे सगळे वेल विशर्ड सपोर्टर्स गांवचे हांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा। थोडे टायमा भितर म्हाजी मॅक्झिमम तयारी आसतली की आमचे 8 टेंडर आमदाराच्या मार्फत पास जावन येयल्ले आसा, टेंडर फ्लोटूय जाल्ले आसा, ती कामां बेगींतल्या बेगीन वर्क ऑर्डर दिवन हांव ती पुराय करपाचे यत्न करता। मेजर अशें आमचे डेव्हलपमेंट ऑफ प्लेग्रावंड हो जाल्लो आसा टेंडर, बेगींतल्या बेगीन त्याचोय वर्क ऑर्डर दिवपाक हांव आमदाराचे मार्फत हांव ट्राय करतलो आनी होय काम बेगींतल्या बेगीन चालू करपाक ट्राय करतलो। आसोळ्या पंचायतीचे न्यू सरपंचाचे इलेक्शन जाले। बाब मनोज कुमार निवडून येयलो, मनोज नायक निवडून येयलो आनी हांव ताका शुभेच्छा कॉंग्रेच्युलेशन म्हणपाक हांव हांगा येयल्लो आसा। आय विश हिम तरी टेन्युअर खूब उणें आसा, तेजे वडांतल्यान म्हाका दिसता ताकाच भोवमत आसतलें अशें म्हाका दिसता। ताणें खुबशें काम आपणाचे पंच सदस्य जावन आपणाचे वडांतल्यान म्हाज्या अंडर आनी तेजे वांगडा करून खुबशीं कामां केल्लीं आसा आनी मे बी हो 1.5 मंथ कितें उरता तितून खुबशीं कामां उरलेलीं आसा, तो प्रयत्न करतलो करपाक। डायरेक्टरान ऑर्डर काडली इलेक्शन एकला सरपंच इलेक्शना खातीर, तेन्ना आज इलेक्शन घेवपा खातीर आमी हांगा येयल्ले आसा। तेन्ना ओन्ली 1 नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव जाल्ले, म्हणल्यार सरपंचा खातीर श्री मनोज कुमार नायक। तितून 5 मेंबर प्रेजेंट, आउट ऑफ 7 मेंबर 5 मेंबर प्रेजेंट आसले आनी 2 मेंबर एबसेंट आसले। आनी हांव डिक्लेअर करता अनअपोज सरपंच निवडलो।